खेळा मैदानाच्या विशयावयल्यान फाटल्या 27 जुलयाक जाल्ले मुळगांव पंचायतीच्या ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जाल्लो। खेळा मैदानाच्या बांदकामाक आर्थीक घोटाळो जाला असो आरोप ग्रामसभेत जाल्लो। पंचायत मंडळाच्या राजीनाम्याची मागणी लेगीत ग्रामस्थांनी लावन धरिल्ली। हे फाटभुंयेर मुळगांव पंचायतीन पत्रकार परिशद घेवन आरोप न्हयकारले। सरपंच मानसी कौटणकर आनी हेर 3 पंचवांगडी हजर आशिल्ले। आमचे सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार दिसता ग्राउंडाच्या बाबतीत लोकांनी आमकां खुबशे प्रश्न केले। कंप्लीशन ऑर्डरीचेर तुजी सायन कशी गेली? कंप्लीशन ऑर्डरीचेर सायन आमी केन्ना मारता जेन्ना हायर ऑथॉरिटी कडसून आमकां अप्रुवल येता की तुमी तेंकां तेची बिल पास करून दिवचे ह्या कामाचे, तेन्ना आमकां कंप्लीशन ऑर्डरीचेर सायन मारची पडटा। सेकंडली तेंच्यांनी आनी एक पॉयंट नोट केलो की वयर जी डेट आसा ती कॅन्सल अशी मार्क करून सकयल डेट घातल्या। तांकां दिसलें आसतलें की ती डेट आमी मुद्दम घातल्या अशी, पण ती मुद्दम डेट घालूंक ना। आमच्या ऑफिशियल पेपरांचेर बायटींग आमकां लावंक मेळना, तर तेची प्रिंटींग मिस्टेक जाल्ल्या कारणान ती डेट अशी अंडरलायन करून सकयल डेट घातली। ते एक जालें। सो तेका लागून आमचें अशें म्हणणें आहा की आमी पंचायत बॉडीन कसलोच फ्रॉड ग्राउंडाचे बाबतींत करूंक ना। आमी एक पयसो भितरलो कमिशन म्हणून हे करूंक ना। आमी आमकां फक्त आमचें इंटेंशन फक्त इतलेंच आहा की तो ग्राउंड बेगिनाच्या बेगिना कसोय करून जावचो, आनी तो आमच्या प्रयत्न अजून चालू आसा। आमची सगळ्या डीओपीन दीन दयाल हेची चालू आसा फायल, ती फायल आतां आमी बेगिनाच्या बेगिना पास करतली आनी बेगिनाच्या बेगिना हे काम जे कन्सल्टंटान आपल्या प्लॅना अंडर घातलेलें आसा ते आमी कंप्लीट करून घेतली। इतलेच आमी आमच्या ग्रामस्थांक सांगूंक सोदता। तुम्ही आता तुमचे स्पश्टीकरण दिलें न्हू, कालचे खासची स्पेशल मिटींग जाल्ली, ते मिटिंगेक तुम्ही रेजिग्नेशन दिता म्हणून मान्य कितें केल्लें? अशें जालें की आमकां ते अशें उलोवपूच दिनाले। अशें येवपाक तुमी व्हिडिओ पळयला आसतलो की ते अशें एक येवन अशें म्हणजे जायनालें कितें करतले, जायनालें कितें अशें करून ते आमकां विचारपाक लागले। आमी त्या टायमार प्रेशरायज जाली भियाली, आनी सो आमी त्या हितून तांकां सांगलें की चल जायना जाल्यार आमी दिता। आमचे त्या टायमार लोकांक शांत करपाक जाय, कित्याक लोकांचे तकलेन दुसरेच विचार भरलेले आसले की खरेंच दिसता आमी फ्रॉड केला की काम करता म्हणून। आनी मागीर जेन्ना आमची 3 शेअराची एक फायल एप्रूव जावन येयली दीन दयाल अंडर, तेन्ना आमी कितें केलें, दीन दयाल अंडर आनी ते पंचायत फंडा हितून दोनी हितून ती फायल रिपीट जातली म्हणून एक आमी रेजोल्युशन सुद्दां घेतलेलें, आनी ती रेजोल्युशन कॉपी आसा आमच्या कडेन की आमी ते डिलीट करून त्या 3 शेअरान काम घेतलें म्हणून। खंयचे जे टॉयलेट आनी रिटेनिंग वॉल आनी 3 मीटर जे आमी वायरींग नेट आशिल्लें कॅन्सल करपाक ते हितून घेवपाक तें रेजोल्युशन सुद्दां आमच्या कडेन ऑफिशियल आसा, आनी तें ऑफिशियल रेजोल्युशन आमचें। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।